मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पेडण्यां हालीं वाडल्यात चोरयो. देवूळ फोडपी चोराक मोपा पुलिसांनी केली अटक. दुबावीत बंगालाच्या 38 वर्साच्या दादल्याक केल्या अटक. कपिलेश्वरी फाटल्या 15 दीस जाले फुटल्या पायपलायन. कितलेशाच उदकाची जाल्या नाशाडी. संबंधितांनी घेवंक ना कसलीच दखल. निर्माण जाल्या साबार प्रश्न. सोमारा वालंकांनी सायबिणीचे फेस्त मनयले व्हडा उमेदीन. लोकांनी घेतले सायबिणीचे बेसांव. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पेडण्यां वाठारांत हालीं चोरयो जाल्ल्या प्रकरणांत देवूळ फोडपी चोराक काल राती मोपा पुलिसांनी धरले. दुबावीत 38 वर्साचो बंगालाचो बिष्णू रॉय. उप अधीक्षक सलीम शेख हांणी सविस्तर माहिती दिली. पेडण्यां देवळांनी जावपी चोरयांच्यो घडणुको वाडिल्ल्यान पुलिसांनी गस्ती वाडयल्या. पुलिसांक वारखण्या एका दादल्याचेर दुबाव येयलो. चोरी प्रकरणांत सीसीटीव्ही फुटेजींत आशिल्लो दुबावीत तोच आसा असो अदमास पुलिसांनी लायलो. उपरांत ताका धरपाक गेले. ताणें पळ काडपाचो यत्न केलो खरो, पूण तो पुलिसांच्या हाताक लागलो. तो दोडा मार्गार रावपी 38 वर्सां पिरायेचो बंगालाचो बिष्णू रॉय आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. 15-20 दीस पयलीं एक चोरी जाल्ली आमच्या 7 तारखेक 7/9 प्रिसायसली आनी मोपा पुलीस स्टेशन ज्युरिडिक्शनान. आनी हो टेम्पल आमचो एका टेम्पल थेफ्ट म्हणून अलोरनायट टेम्पल आसा. तितून एक चोरी जाली आनी हे ट्रेंड आमकां खूब जालें. रातचे चोरी जावपाक लागले. सो आनी अशेंच आमचे मांद्रे एरियान एक चोरी जाल्ली. तशेंच एक कोलवाळे जाल्ली. अशें रिसंटली अबाउट 1.5 म्हयनो पयलीं हे स्टार्ट जाल्ले. आमी सगळे PI आपूण टोटली मिटींग घेवन तांचे कंप्लीट ताजे आमी ट्रेंड वॉच आउट केले. CCTV बी आमी सगळे चॅक केले. व्हेरीफाय करून आमकां तितून एक सस्पेक्टेड पर्सन आमकां दिसपाक येतालो. तितून तो एक रेड कलर प्लेजर स्कूटर म्हणून तितून भोंवताली आनी तो भुरगो मनीस आसा तो पावसा दीस म्हणून रेनकोट घालून रेनकोट एक ब्लू घालून तो रेनकोट तो अशें सगळे कडेन चोरी करप आनी हुडी टी-शर्ट घालून. म्हणजे तोंड कांयच दिसनाशिल्लें, कसोच दिसना. CCTV सगळे कडेन आशिल्ले. बट आमी वर्कआउट करून तेजे 3 केसीस आमचे डिविजनाचे आमी वर्कआउट केले केसीस. आनी हितून राती आमचे पेट्रोलिंग करता आसतना आमचो PI सब डिविजन नायट राउंड पेट्रोलिंग करता आसतना ताका एक सस्पेक्टेड पर्सन मेळ्ळो. आनी तो आशिल्लो मोटरसायकल ब्लॅक कलर मोटरसायकल भोंवतालो. आनी एक अरावंड 3 रातचो तो सस्पिशियस टेम्पला कडेन भोंवतालो. आनी टेम्पल थंय एकूच टेम्पल आसा आनी ताजे फुडें रोड वचना. तो पुलिसांक खूब मातसो हो जालो, भियालो आनी राव म्हणून ताका तो थांबलो आनी मागीर चॅक केल्यार तितून आमकां एक बॅग मेळ्ळें. बॅगान ताजे सगळे चोरी करप ताजे सामान ताजे इम्प्लिमेंट आशिल्लें आनी बाकीचे रिलेटेड आयटम जे कितें फोडपाक जाय आपले टेम्पल लॉक हे सगळे फोडपाचें आमकां सामान तेजे कडेन मेळ्ळें. आनी थोडे पयशेय मेळ्ळे चिल्लर जे फंड पेटीचेर बी काडटात ते मेळ्ळे. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. फाटल्या 15 दिसां सावन फुटिल्ल्या पायपलायनीक लागून कवळे पंचायती कुशीक कपिलेश्वरी हांगा हजारांनी लिटर उदक फुकट वता. कागाळ करून लेगीत संबंधीत विभागान दखल घेवंक नाशिल्ल्यान साबार प्रश्न निर्माण जाल्यात. एके वटेन लोकांक उदक मेळना जाल्यार दुसरे वटेन पायपलायनी फुटून उदक फुकट व्हांवता. संबंधीत विभागाची आडनदर साबार हुस्क्याचो विशय जावन रावला. कवळे पंचायती कुशीक कपिलेश्वरी हांगा उदकाच्या नासाडी विशीं कागाळ करून लेगीत खात्यान पायपाची दुरुस्ती करूंक नाशिल्ल्यान समाज वावुरपी आनी पंच वांगड्यान खंत उक्तायल्या. आयज तरेन अशे तरेन जायत्या जाग्याचेर उदक व्हांवन वयता. आयज आमी आसा कपिलेश्वरी पंचायती वयर. हांगा 15 दीस जाले पायप फुटलेले आनी फुटला म्हणून योगेश नायकान हांगा ऑलरेडी कंप्लेन दिल्ली तरी सुद्दां हांगा हें रिपेरिंग जालें ना. हांगा दिसाक ह्या गटारांतल्यान लाखांनी लिटर उदक अशें व्हांवन वयता आनी आमकां घरांनी प्रेशरूय बी कमी येता. म्हाका दिसता आयज हे PWD हेजे पयलू काम करताले भुरगे ना म्हणिना आनी ह्या दिसांनी फाटीं चवथीक लागून मातशें तेंचें डिले जालें. आतां चवथ सगळी जाल्ली आसा तरी आसतना हांगा अजून पर्यंत हें उदक बंद जावना आनी हांगा कांय काम केलें ना. म्हाका दिसता आयज PWD कडेन स्टाफ कमी आसा आनी दुसरी गजाल टेम्पररी सगळे कामाक लोक आसा PWDन थोडे बेजारून काम सुद्दां करिना. हे जे भुरगे कोण टेम्पररी हांकां कन्फर्म करचे आनी जर PWDन जर भुरगे कमी पडटा असले कामाक
जाल्यार गव्हर्मेंटान PWD भुरगे कामाक घेवचे, कित्याक जेन्ना भुरगे कोण ना जाल्यार अशी जी पायपां जी फुट्टा ती कामां जावची ना आनी अशीच वसत ते पायपां फुटत वयतली आनी उदक लाखांनी लिटर व्हांवत वयतलें. म्हणून हांव मागता PWD कडेन ही जी अशी पायपां जी फुट्टा खंय ती जाता तितली बेगीन रिपेर करची आनी दुसरे स्टाफ ना जाल्यार नवीन भुरगे खूब बेकार आसा गोंयांत, भरपूर भुरगे बेकार आसा, तांकां कामां घेवच्या इतलेंच हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. हांगा पंचायती कडेन वयर म्हाजें घर आसा आनी हांगा एक पायप फुटला. ती पायप फुटल्याची आनी ती उदक व्हांवत आसा, आमचे सामके पंचायती कडेन मुखार पावत आसा. थंयसर लोक येवन आमकां विचारता तें उदक खंयचें तशी हांवें कंप्लेनूय दिल्ली आसा टाकान. सो हांव कितें मागता तेंचे कडेन आनी JE कोण आसा तेंचे कडेन आनी कन्सर्न आमचो सुपरवायझर की तेणी मातशें बेगीन करचें, कित्याक हें खूब आतां जालें म्हाका दिसता 15-20 जालें हें उदक व्हांवत आसा आनी प्रेशर आसल्या कारणान हें चड उदक व्हांवता आमचें आनी हें पंचायती कडेन सकयल पावल्लें आसा उदक. तुका उदक कमी येता, उदक बी मागीर प्रेशर कमी जाता तितलें आनी उदक वेस्ट जाता निमेन म्हणल्यार तें आमच्यान पळोवपाक जायना. सो हांवें ऑलरेडी कंप्लेन दिल्ली आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता परत एकदां की हें बेगीनची बेगीन मातशें करचें म्हणून. ते रिपेर करना तर ना रिपेर करता. कितें आसा की म्हाका दिसता की हांगसर म्हाका दिसता वर्कर कमी आसा दिसता म्हाका. चवथी कमी जाल्ले वर्कर. हय चवथी म्हणजे चवथी भोवान म्हणटा एक समजोवपाक शकता आमी, पूण कशें आसा मागीर ते चोडी उदक आमकां तें बरें दिसता न्ही. सो म्हाका दिसता स्टाफ आमचो तो डिपार्टमेंट स्टाफ आसता काम करतात, पूण तो खंय तरी कमी पडटा. तो स्टाफ वाडोवचो अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकार म्हणटा आत्मनिर्भर जायात, पूण आत्मनिर्भर जावपाक सोदपी लोकांच्या पोटाचेर हावळ आयल्या. म्हापसा खोर्ली घाटेश्वर नगरांत जाल्ल्या कांय शॉपांचे सीलबंदाचो विशय हुस्क्याचो मुद्दो जावन रावला. नगरपालिका आपालिपाचो खेळ खेळटा जाल्यार आमी कोणा कडेन न्याय मागपाचें अशें म्हणत दुकानधन्यांनी खंत उक्तायली. मजगती CEO चंद्रकांत शेटकार हांणी हे विशीं कितें जाप दिली पळयात. की आज 5 महिने जाले म्हाजे खंय तरी शॉप सील केल्ले आनी ते सील केल्ले शॉप खंय तरी शॉपां थोडी सील केल्या, थोडी शॉपां तशी सांडलेली आहा. सो हांव मागता की सगळी ती शॉपां जर कायद्यान जर ते मुन्सिपालिटीचो कायद्यान करता तर तेंच्यांनी कायदो हो सगळ्यांकूच हे करूंक जाय आसलो की थोडी शॉपां सील, थोडी शॉपां खंय तरी चालू केला. हो कायदो हो खंय तरी मुन्सिपालिटी खरेंच म्हाका जर दिसता हे मुन्सिपालिटी आपालिपाचोच खेळ खेळटा आनी तसोच आतां जर CEO आमकां मेळ्ळो, CEO खंय तरी आमच्या कडेन घुसपाट्टा तेंची इलिगल शॉपां आशिल्ली तशें, आनी तसोच आमचो जो कॉन्सिलर आहा त्या कॉन्सिलराक तो आन्सर सुद्दां दिवंक सारको पळयना की घुसपाट्टा आपल्याक तुमचें हें अशें उलयपाचें ना. म्हणजे कॉन्सिलर तेच्या कडेन प्रश्न घालूंक सोदतालो पूण कॉन्सिलरीनी प्रश्न काय कानार आयकून घेवंक ना आनी ताका हांवें तो प्रश्न घातलो की ती जी शॉपां चालू आहा ती केन्ना सील जातली. तो म्हणटा म्हाका प्रोसेस चालू आहा. म्हाजी शॉपां जे आमची शॉपां सील केल्या ती एका म्हयन्यान प्रोसेस तेंच्यांनी हे केली आनी हेंची आतां 5 महिने जाले आमची शॉपां सील जावन तेंचो हो प्रोसेस चालू आहा खंय, तेंच्यो केसी चालू आहा खंय. म्हणजे केन्ना कायदो कोणा हो आमकां हिंदूकूच. कितली जाल्ली तुमच्या थंय शॉपा वयर सील? शॉपां गेल्या 11 शॉपां सील केल्ली. तुका तुमचे शॉप इलिगल म्हणून सांगिल्लें? इलिगल म्हापशान खंयचे शॉप लिगल आहा? अर्दी बोर्डार सगळी इलिगलूच शॉपां आहात. फक्त कायदो त्या 11 शॉपांकूच कित्याक दिलो? 48 शॉपां. सो आतां तुमचे डिस्कशन जालें पळय भितर, एक्झॅक्ट कितें डिस्कशन जालें, कितें सांगलें तुमकां CP आनी COन? CEO म्हणटा तुझे शॉप इलिगल म्हणटा, बाकीचे लिगल आहात. तो म्हणटा त्यांचो प्रोसेस चालू आहा, आमी तेंची शॉपां केन्ना सील करता. तो म्हणटा त्यांचो प्रोसेस चालू आहा. हेच्या म्हणजे म्हाजी तेणी शॉपां तेंच्यांनी एका म्हयन्या भितर सील केल्ली. हांवें स्वता हांगा ट्रेड लायसनाक हांव 25 वर्सां धंदो करता, पण ट्रेड लायसनाक हांवें 15 फावटी हांवें ट्रेड लायसनाक हांवें एप्लाय केल्ल्या. पण हेच जर मुन्सिपालिटी जर आपालिपाचो तो खेळ खेळटा जाल्यार आमी कोणाक न्याय मागपाचो. कित्याक दिना तुका ट्रेड लायसन? कोण जाणा ते कशें आसता, कोणाच्या बॉल्सान कोण तेंच्या बॉल्सान पयशे घालता तांकां ट्रेड लायसन, आमकां कशें लायसन दितलें तें? तरी आमी आपले घर चलयता चलोवचें पडटा, पण हेच्या फुडें हांव मागता की आमचे लक्ष घालून आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर आमकां सपोर्ट करचो सगळ्यांनी. आमी कोणाच्या अगेन्स्ट काय उलयना, आमकां कांय नाका, सगळ्यांचे चलचे, सगळ्यांचे काम धंदे चालू आसचे. सरकाराचो एकूच ह्या भुरग्यांचे तोंड कोण तरी म्हाका खंय तरी एक धंदो म्हाजो चालू करून दिवचो की म्हाजे 2 भुरग्यांचे की हे लायफ तेंचे हे भविष्य पिड्ड्यार जावची न्हू. 5 महिने जाले आमी सगळ्यांनी वाट पयली की ही शॉपां ओपन जातली, नाजाल्यार बाकीची जी इलिगल शॉपां आसा ती बंद जातली म्हणून. पूण हेचेर कांयच फुडलो प्रोसिजर जावंक ना म्हणून आयज आमकां हांगा सगळ्यांक जमोन येवचें पडलें. तशेंच आमकां एक्चुअली कशें आसा 5 महिने आमी ओगी बसोंक ना, खूब अभ्यास जाला हे गोश्टींचेर.
ऑलरेडी जे सील जाल्ले ते शॉपांक तितल्या काही शॉपांक टेम्पररी लायसन्स दिवन ओपन परत केल्ले आसा. सो तशें कितें जर करून जर संतोशाक सुद्दां जर तेच्या पोटा पाणयाचो प्रश्न जर सोडोवपाक जाता गव्हर्मेंटा कडेन, आमी मागता सगळे आमी आमकां सगळ्यां कडसून अपेक्षा आसा, आमची म्युनिसिपालिटी कडसून अपेक्षा आसा आणि विश्वासूय आसा. तसोच आमकां आमदाराचेर आमचे विश्वास आसा आणि अपेक्षा खूब आसा. सो आमी मागता की संतोशाचे बॅकग्राऊंड पळोवपाचो, त्याच्या फाटल्यान त्याच्या फॅमिलीचे कशें पोट भरता ते पळोवपाचें. त्या डायरेक्ट पोटाचेर मारूं नाका त्याच्या. ह्यो इतलो मुद्दो घेवन आयज आमी येवपाचें कारण मेन त्याच्या पोटा पाणयाचो प्रश्न. हांगा कसलें राजकारण करून येवंक ना आमी, हो कसले खंयचीच पॉलिटिकल गेम करपा खातीर येवंक ना. आमी वाट पळयता की कितें एक्शन जातली, त्या प्रमाणे आमचो फुडलो हे करतलो. आनी हाच्या बाबतीन बाकीचे सगळे शॉप जे कितें सांगले ताजेर इमिडिएट एक्सपेडायट जातली आनी बाकीचे शॉप सील जातले अशी एश्युरन्स दिला की फक्त हाचेच न्ही सगळ्यांचेर आपूण एक्शन घेता. जे कितें भेदभाव आसा तो जावचो ना, घडचो ना अशें सांगलां. पूण ते आमी वेट एंड वॉच आसा, नाजाल्यार फुडलें एक्शन. डिस्कशन जालां. सीओन फक्त तांकां एश्युरन्स दिल्लो ना की उरलेल्यांची जी हियरिंगां चालू आहा, जशें सीओ म्हणटा त्यांची हियरिंगां सोंपोवंक ना म्हणून सील करूंक ना. ती आतां हियरिंगां तो एक्सपेडायट करतलो आनी सील करतलो म्हणून सांगलां ते. इलिगल जाल्यार इलिगल आमचे कडेन आसा 48 शॉपांची नांवां आसा ती इलिगल आसा. तेंचे प्रोसेस कांयच जावना. तो 5 म्हयने हांगा हेंची सोपणां धरयता तरी ताका न्याय मेळना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. गोयचे PWD खातें आपल्या गुणाक लागून बरेंच फामाद आसा. कितल्याशाच मंत्र्यांनी हे खातें सांबाळ्ळें, पूण अजून मेरेन गोयचे रस्ते कांय जाग्यार पडले ना. पूण आनीक पाड पडले अशेंय म्हणपाक अतिताय जावची ना. आता नव्यानच मंत्रीपदाची शपथ घेतिल्ले PWD मंत्री दिगंबर कामत सध्या इन एक्शन आयल्यात. पूण कितलो तेंप काय हे फक्त लोकांच्या दोळ्याक पानां पुसपाची कामां चल्ल्यात हे वेळ आनी रस्त्यार पडिल्ली फोंडकुलांच सांगतले. पळयात. राज्यात रस्ते आणि उदक हाचो चडशा वाठारांनी उणाव जाल्ले पळोवपाक मेळटा. रस्त्याची तर चाळण जाला. पूण आता PWD मंत्री दिगंबर कामतीन हे सगळे प्रश्न समजून घेवन ल्हव तडीक लावपाचे थारायला. वास्को PWD मंत्र्यान बायणाच्या PWD खात्याक भेट दिली. त्या उपरांत आमदारा बरोबर पळोवणी करून त्या वाठारांतल्या रस्त्यांची आणि उदकाच्या प्रश्नाची चौकशी केली. आता हे अजरनवर जाल्ले प्रश्न केन्ना आणि कशे तडीक लागतले हे मात वेळच सांगतलो. तांचे कडेन इंटरेक्शन केलें बेसिकली टू फायंड आउट वॉट आर द प्रॉब्लेम, उदकाचे कितें प्रॉब्लेम, रस्त्याचे कितें प्रॉब्लेम आसा. आय ट्राय टू अंडरस्टँड. बेसिकली आय एम ट्रायंग टू अंडरस्टँड. म्हणजे पयली मिटींग जाल्या PWDच्या सगळ्यां बरोबर. आज किंवा फाल्यां दुसरी मिटींग जातली, तातूंत म्हाका डेटा येतलो. खंयचे रस्ते वर्स्ट आसा तो ताजी म्हणटा कोतान वास्को कंपेरेटिवली तशें व्हडले प्रॉब्लेम ना. फक्त इलेक्ट्रिसिटीचे कितें केबल्स घाल्ले त्या रस्त्याचें ऑलरेडी काम तांणी कॉमेस करतात. सो लिंक करपाक कॉमेस केला. म्हणजे फक्त एक कंप्लेन आसा ती ते ब्रिजा कडेन थंय बांदता थंय हांव आज इन्स्पेक्शनूय करतलो मागीर. चार्ज घेतिल्लो तेन्ना आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की थोड्यो गोश्टी आमच्यो वास्कोन मातश्यो स्ट्रीमलायन करपा खातीर तुमी एकदां इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. सो ताणें म्हाका सांगिल्लें की आपूण एक दीस येतलो, आपूण खंयचो तरी दीस सांगता म्हूण तुका. पूण ताची एक सरप्रायज विजीट आशिल्ली. ऑफिसान कशें स्टाफ कितें आसा खंय आसा तें सगळें पळोवपा खातीर. सो एक सरप्रायज विजीट आशिल्ली. सो आमी तांकां सगळ्याच आमचे जे विजीटीन तांकां सगळे इश्यूज जे आसा आमचे सांगले. जे अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर खणून दवरिल्ले आसा ते रोड बेगीन जावचे. पॉटहोल्स हांगा चड ना पूण जे आसा बसून ते बसून जाता तितले बेगीन. सो तांचें हें आशिल्लें की आतां सद्या तरी हॉटमिक्साचो प्लांट बंद आसा आनी पावस इतले मोठ्या प्रमाणात आशिल्ल्या कारणान तारे आमी जेट पॅचिंग करून सगळे हे केले. हे रस्ते मातशे लेवल करपाचो प्रयत्न केलो. तरी पूण बरो म्हणजे स्मूथ रस्तो जावपा खातीर आमकां हॉटमिक्स प्लांट ओपन जावपाकूच रावचें पडटलें. ताच्या खातीर वोत येवप खूब गरजेचें आसा आनी तांच्या इन्स्ट्रक्शन्सा प्रमाणे सगळे एस्टिमेट आमी फाल्यां परवां मिनिस्टरा कडेन घेवन वतले. म्हणजे वास्कोचे FL गोम्स रोड आसा, स्वतंत्र पाथ आसा, बाकीचे सगळे रोड्स आसा. सो सगळे रोडांचे राजमळ्यांतले 2-3 रोड्स आसा हांगा एक्सपेंडिचर सँक्शन पास जाल्लो आसा. सो हे सगळे घेवन तांणी आमकां ह्या 2 दिसां भितर यो म्हणलां. सो आमी खूब खुशी की आज मिनिस्टरान इमिडिएटली म्हणजे आपलो डिपार्टमेंटाचो ताबो घेतकूच सगळ्या डिपार्टमेंटांनी वचून तांचे प्रॉब्लेम्स कितें कितें आसा ते समजून घेवपाचो तांचो एक प्रयत्न आशिल्लो. आनी आमचे सायडीन सगळे कितें प्रॉब्लेम्स वास्को आसा उदकाच्या सायडीन जावं सिवेरेजीचे जावं सगळे तांकां प्रॉब्लेम्स एक्सप्लेन केल्या. आनी म्हाका खात्री आसा की एक एक्सपिरियन्स्ड मिनिस्टर दिगंबर सर आसा, ताचे बद्दल कोणाकूच येना आनी ते सगळे स्ट्रीमलायन करतले. दाबोळी फ्लायओव्हराचें काम चल्लां पूण सर्व्हिस रस्त्याची मात सामकी चाळण जाल्या. अपघात लेगीत घडल्यात. ह्या रस्त्यांक लागून लोकांनी बोवाळ लेगीत केला पूण कंत्राटदारांनी काना मनार घेतले ना.
आता PWD मंत्र्यान पळोवणी केली आणि कंत्राटदारांचे कान पिळे. पूण हे सगळे आमदार मंत्री आयल्या उपरांतच कित्याक ताच्या पयलीं कित्याक दखल घेयना? सर्विस रोड Both service road shall Hot be mix. perfectly hot mix Till MES junction. Till MES junction. Directions to PWD henceforward and also to them henceforward no bridge work will start unless alternative roads are perfect. There should not be any scope for signboards will be put in 10 days. Now signboards will be put in 10 days and these alternative roads for one way traveling will be repaired and shall widened. be repaired by 30th September and widened. And informed to the UISP traffic. आता टेक्नॉलॉजी खंय पावले रे पावसाचो वाटेर चलता आतां बाय म्हाका टेक्नॉलॉजीचेर तुमी सांगा का हांव अर्दो इंजिनियर हांव मातसो इंजिनियरींग शिकलां लक्षांत दवरा हांव सांगता का 30th सप्टेंबर पर्यंत बोथ स्टेजीस शॅल बी हॉट जालें हें कमिटमेंट मरे आणि मातशें MES पर्यंत एक्सटेंड. This is a very important junction. Many deaths have happened here, sir. How do you look at it? Because in the past they have made assurances and forgotten also. You are yourself aware how many times I have come here, given similar type of instruction. I am happy that the Honorable PWD Minister, who is also ex-Chief Minister, Digambar Kamatji, has come here immediately. The moment I rang him, he agreed instantly to come. I said, you come and see the position. And I am happy he has given instructions wherein results are bound to be there by 30th September. 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगावकर आणि ओंकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवप्यांनी ओंकार पोया फुडल्यो खबरो. 8 सप्टेंबराक संवसारभर मदर मॅरीचो जल्मदीस मनयलो. सोमारा वालंकनी मद्रास तशेंच गोंयच्या चडशा वाठारांनी सायबिणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. वालंकनी सायबिणीचे फेस्त 9 दिसांच्या नोवेना उपरांत मनयतात. वेगवेगळ्या धर्माचे लोक साबार आंगवण्यो ह्या सायबिणीक करतात. सायबीण मायेचे बेसांव घेवपाक लोकांची उमेद दिसून आयली. पळयात कांय उर्बे बरीत खीण. प्रितीच्या बाबा भयण्यांनो, आयज आमकां सगल्यांक खुशालकायेचो दीस. आनी खुशालकायेचो दीस कित्याक आमचे आवयचो आयज वाडदीस जावन आसा. आमच्या जॉन एकल्याच्या जिवितांत तर आमी नदर मारीत, आमकां जिवितांत जायत्यो आवय आसात आनी तुमी म्हणटा कितल्यो आवय आसात, जायत्यो आवय आसात. कोणूय म्हाका बरें करीत माय आमी म्हणटात ताका. माय म्हणचे तुजी आवय अशें आमी समजता. पूण सगळ्या मांयच्यान 2 मायो केरीत म्हत्वाच्यो आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत. आनी पयली जावन आसा आमची सर्गीची आवय. जेजून आपली आवय खुर्साचे मुडींतान आमची सगल्यांची आवय करून आमकां हें भाग फावो केलें. आनी दुसरे सुवातेर आमकां जल्माक हाडटेली आवय आसा. आमकां जल्माक जेणे हाडल्यांत, जेणे आमकां 9 म्हयने आपल्या कुसव्यांत सांबाळल्यांत आनी आमकां जल्माक हाडलें, ती जावन आसा दुसरी आवय. आमी कश्ट काडला ती आवयक सदांच आमी विस्वाशी रावुया, तिचो मोग करुया, तिका मानान रेस्पेतान लेखुया. तिका म्हणटा तेन्ना आवय बापायांक, जाणट्यांक, आमच्या सगल्यांक मानान रेस्पेतान लेखुया. हेंच मनान धरून आयची ही परब सगल्यांक, आमच्या सांताक्रूज रावतल्या भाव भयणांक आनी जायती हांगासर वेलनकांनी सायबिणीची परब मनयतल्या. सर्तीचे माये तुका मार्गां दिता दिनवासता. आयज एक व्हड शेलकायेचे दीस. आयज परबेची तुजी व्हडली खबर व्हडलो गांवभर चारूय कोणशांनी तुका परगोडटा. माये वेलंकी साहेब माय मूस साहेब माय तुका आर्गां दिनवासता आयच्या दिसा खातीर. मोगाच्या न्हू आयज अशी पयली सुवातेर देवाक दिनवासता ह्या दिसा खातीर. आयचो बरो दीस आमकां दिला सायबीण मांयच्या जल्माचो. आनी आयज आमी सगळीं लिजनरां ही आमचे कालाफुची इगोजेन ही परब समोर उमता. हे मोरये उदेशी आमकां जायते बरेपण येयलां
म्हाज्या फॅमिलीन म्हाका खूब एमारीन आदार दिला आनी वयर काडला. त्या खातीर आयज हांव मारयेक म्हाज्या काळजांतल्यान दिनवासता वाकाणटा म्हणून मारये आयज तुजो जल्माचो दीस. ह्याच दिसा भाशेन आमकांय तूं आमच्याय भुरग्यांक तुज्या आसऱ्याकाल सांबाळ. हे आमचे कॉपेल हाऊस सांताक्रूज 4 पिलर हेजे आमचे 26 वर्स भत्ता. आमची फेस्ताची परबी आमच्या फेस्ताक लोक खूब जाता हांगा. तशेंच ह्या फेस्ताक आमच्या 9 नोवेना बऱ्या भाशेन गेली. तशें बेसपूय गेले. आतां आयच्या फेस्ताचे आमी आशोन हा बऱ्या भाशेन जातले आनी तशें आमचेशी एक्टिविटी बी पासून आसा. वेलंकनी सायबीण मांयच्या फुड्यान उबे आसा. ही सायबीण मांय हे चॅपल आमचें आसा 4 पिलर्स सांताक्रूज. तर हिंगा आमी सगळे आयज एकठांय जाले पूण आमचे खूब फ्रेंड वेलंकनी गेलेले आहा फेस्ताक ते आमकां खूब मुणी आसा. तेच परी हिंगा आमकां सगलो लोक आदार दिता. आयज आमकां क्रिस्तांवांक एक व्हड दीस. आयज सायबीण मांयचो वाडदीस आनी आमच्या गोंयांत आमी व्हडल्या दबाज्यान हो वाडदीस मनयता. 9 दीस नोवेना कोत्ता आनी आयज तितल्याच उमेदीन आनी दबाज्यान आमी परब करता. सगळे इगोर्जांनी कॉपेलांनी हे 9 दिसांची तयारी जाली आनी आयची परब जाली. ही परब खरें म्हणल्यार 6व्या शेंकड्यांतान आयली. सिरियन कॅथलिक्स जे आहात तांचे कडच्यान ती मेळ्ळी. तांचे मदें सायबीण मांयचो जल्म समोरपाची एक व्हडली परंपरा आसली. आनी त्या काळार जेन्ना जेरुजाल्या शारान लागसारूच सायबीण मांयचें घर जें आसलें थंय सांत आन हाची इगर्ज बांदलेली. आनी सांत आन इगर्जेन आजून ती इगर्ज आसा. त्या इगर्जेंत सिरियन मॉंक्स थंयचेले पाद्री आयिल्ले आनी तांणी सायबीण मांयची बर्थडे करूंक सुरू केलें. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, रमेश नायक राऊत, समरिता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. FC शिवोलीन फायनलीत कुडतरी जिमखाना आड टाय ब्रेकरा वरवीं जैत मेळयलें. 4-2 फरकांनी ही रंगतदार मॅच सोंपली. कुंकळी खेळामळार जाल्ले फुटबॉल टुर्नामेंटान FC शिवोलीन कुट्टरी जिमखानाक हारावन सर्तींत आपले वर्चस्व गाजयले. 4-2 अशा रोमांचक फरकान सर्त रंगली. ही सर्त कुंकळी युनियन क्लबान मेन्शन हाऊस फुटबॉल कप सर्तीच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ली. दोन्ही टिमी आसा आनी बरो खेळ दाखयलो आनी शेवटाक कोण ना कोण तरी जिखतलो. ही हार आसतली शेवटी. तुमच्या दोन्ही खेळांत दोन्ही तुमचा खेळ पळोवन आमी आमचे जे स्पोर्ट्स लवर आसा सगळे ते सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. आज खास करून जेन्ना गोंयचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा रमेश तवडकर आनी आमच्या मतदारसंघात जेन्ना आज एक प्रवेश केला मुखेल सेवा म्हणून पोलीस वाटर फुटबॉल हे आमचे एक स्टेट स्पोर्ट आनी फुटबॉला बाबतींत म्हाका दिसता आमी जायते सगळे उलयले. खास करून जे स्टँडर्ड फुटबॉलाचे वाडपाक जाय तोय एक स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी आनी एक फिजिकल एड्युकेशन टिचर आपलो स्पोर्ट्स मिनिस्टरूय जाला. तुमचा खेळ पळोवन आमी आमचे जे स्पोर्ट्स लवर आसा सगळे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. राज्यात नैऋत्य मान्सून प्रबळ असलो तरी जायत्या वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडटलो. सापेक्ष आर्द्रता चड उरपाची शक्यताय आसली तरी सप्तका खातीर हवामानाची खर शिटकावणी दिवंक ना. पूण पुराय गोंयांत हलको ते मध्यम पावस कायम उरपाचो अदमास आसा. गोंयांत नैऋत्य मान्सून दुबळो आशिल्ल्यान फाटल्या 24 वरांत विखुरिल्ल्या पावसाची नोंद जाल्या. तापमान सुमार 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. आर्द्रतायेचे पातळींत वाड जाल्या.
राज्यांत वादळी वाऱ्याची नोंद जावंक ना. फुडल्या सप्तकांत कांय वाठारांनी पावस सुरूच उरतलो. तापमानांत व आर्द्रतायेन बदल जावपाची शक्यताय ना. 14 सप्टेंबर मेरेन हवामानाची शिटकावणी ना. पुराय गोंयांत हलको ते मध्यम पावसाची शक्यताय. आर्द्रतायेचे पातळेंत वाड. उत्तर महाराष्ट्र दर्यादेगेर नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. मंगळारचे तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.